नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांक गोंय पुलिशेन दिल्लीत घेतले ताब्यांत. ट्रांझीट रिमांडा खातीर न्यायालयात करतले हजर. उपरांत दोगांकूय हाडटले गोंयांत. गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 12 जानेवारी 2026 सावन जातले सुरू. 12 ते 16 जानेवारी मेरेन 5 दीस चलतले अधिवेशन. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची जातली सुरवात. गोंयच्या मतदार वळेरेंतल्यान वगळी 1,42,000 मतदारांची नावां. आतां मेरेन 10.84 लाख मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म केल्यात एकठांय. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याची म्हायती. काणकोण तलपण वाठारांतल्यान नुस्तेमारी करपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ले नुस्तेकार निमणे सापडले. बोटीचे इंधन सापडिल्ल्यान अंकोला दर्याचे हद्दीत उरले आडकून. गोंय विद्यापीठाची वेंचणूक निमण्या वेळार फुडें धुकलिल्ल्यान चळावले. अभाविप आनी एनएसयूआयचे वांगडी विद्यापीठा भायर केले आंदोलन. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणातल्या 13 आरोपींक सशर्त जामीन मंजूर. मडगांव सत्र न्यायालयान दिलो जामीन. 13 जाणांनी जामिना खातीर केल्लो अर्ज. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक गोंय पुलिशेन दिल्लीत ताब्यांत घेतले. ह्या दोगांय भावांक थायलंड सरकारान हस्तांतरण केल्यात. तांकां ट्रांझीट रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले. उपरांत गोंय पुलीस लुथरा भावांक गोंयांत हाडटले अशें कळटा. गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 12 जानेवारी सावन सुरू जातले. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय विधानसभेचे 8वें अधिवेशन आपयलां. देखून 12 ते 16 जानेवारी अशे 5 दीस हे शियाळी अधिवेशन चलतले. हे विशीं परिपत्रक जारी केलां. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली. नवीन वर्साचे नवे अधिवेशन जे आसा ते घोषीत केलेले आसा आनी ही जी घोशणा आसा ती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्यांनी ताची म्हणजे हे जे अधिवेशन जातले 2026चे हाची घोशणा केल्या. आनी हे अधिवेशन 5 दिसांचे जातले अशें सुद्दां तातून आसा. जाल्यार हे 5 दिसांचे जे अधिवेशन जातले ते 12 जानेवारी 2026 ते 16 जानेवारी 2026 अशें ह्या म्हणजे हे 5 दीस आसतले. जाल्यार 2026चे पहिले अधिवेशन हे 12 ते 16 जानेवारी 2026 ह्या डेटीचेर जातले. तेच प्रमाणे पहिले म्हणजे अधिवेशन सुरू जाल्या उपरांत 11:30 वरांचेर हे अधिवेशन सुरू जातले आनी राज्यपालांचे पहिले भाशण जाल्या उपरांत म्हणजे सुरू जातले अशी घोशणा जी आसा ती जाल्लेली आसा. जाल्यार नवीन वर्षाचे पहिले अधिवेशन जे आसा हे 12 जानेवारी 2026 ते 16 जानेवारी 2026 मेरेन चलतले अशी घोशणा राज्यपाल हांच्यांनी केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. काणकोण तलपण सावन नुस्तेमारी करपाक गेल्ले 4 नुस्तेकारांचो सोद घेवपाक नुस्तेमारी खात्याक येस आयले. नुस्तेमारी करून घरा येतना बोटीचे इंधन सोंपिल्ल्यान बोटी सयत ते 4 जाण अंकोला दर्याचे हद्दीत आडकून उरिल्ले. सोमारा तळपण जेटी वयल्यान ते नुस्तेमारी करपाक गेल्ले नुस्तेकार बेपत्ता जाल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी 4 वरां कारवार महामार्ग आडोवन दवरिल्लो.
काणकोण तळपण वाठारांतल्यान सोमारा संदीप आरोंदेकार, चेतन आरोंदेकार, अनिकेत गांवकार आणि बारीस बरेटो हे 4 नुस्तेकार नुस्तेमारी करपाक गेल्ले. मंगळार सकाळ जाली तरी ते परते घरा येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. कोस्टल पुलीस गार्ड तांकां सोदपा खातीर गेल्ले. तशेंच तांचो सोद घेवपा खातीर थळाव्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांक संपर्क साधलो. मात तांकां कांयच प्रतिसाद मेळोंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी कारवार मडगांव राष्ट्रीय महामार्ग 66 सुमार 2 वरां खातीर आडोवन धरलो. पुलिसांनी लोकांची समजूत काडले उपरांत लोकांनी रस्तो सोडयलो. सोद मोहीम सुरू केल्या उपरांत पुलिशेक तशेंच नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक अंकोला दर्याच्या हद्दीत नुस्तेकारा सयत बोट सापडली. बोटीचे इंधन सोंपिल्ल्यान ते आडकून उरिल्ले. उपरांत संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तांकां सुरक्षीतपणान तळपण जेटीर हाडले. इन्फॉर्मेशन अशें आशिल्लें की फिशिंगाक गेल्ले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ देयर कॅनो ती बोट कितें आशिल्ली ती ड्रिफ्ट जाले म्हणून आनी तांचो मोबायल कम्युनिकेशन तांकां जायना जालो. सो जो तेंचो ओनर आसा ताणी सकाळीं येवन तळपणा कोस्टलाक कंप्लेंट दिली की आपले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ कॅनो मिसींग आसा. सो इमिजिएटली जो प्रोटोकॉल आसा पळय त्या प्रमाणे PIन हांकां कोस्टल आमचे हाका कोस्ट गार्डाक इंटिमेट केलें. प्लस आमी एक फॉलो कितें करता की जितले आमचे फिशींग ट्रॉलर्स आसात डीप सीन सो त्या जेटी वयल्यान तांकां एक कम्युनिकेशन मॅसेज धाडटा की एक अशी कॅनो जावं ट्रॉलर मिसींग आसा सो आसा जाल्यार तांकां हेल्प करचें म्हणून. सो सिमिलरली कोस्ट गार्डान तांच्यो पेट्रोल वेसल्स धाडल्यो. सकाळी फुडें एक हेलिकॉप्टर येवन तेंच्यांनी स्वीप करून गेले सगळे तांकां ट्रेस जावं ना. आतां कमांडंट कोस्ट गार्ड कारवार ताणेंय आपल्यो वेसल्स सीन धाडलेल्यो आशिल्ल्यो. आनीक मागीर म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें जो PI तळपण कोस्टल जो डीप सीन आहा ताणें कळयलें की एक बारीकशी हे कॅनो स्पॉट जाल्या आनी ती चॅक करपाक एक ट्रॉलर गेला म्हणून. आतां जो कोण मिसींग आशिल्लो ताजे कडेन कम्युनिकेशन जालां सो इट इज रिले कम्युनिकेशन डायरेक्ट जायना. सो दे आर सेफ. All four are safe. All 4 are safe. This is what we are getting from the sea. इन्सिडंट सकाळी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो कलेक्टराक आनी CMाक सादारण 11 वरांचेर ताजे नंतर हो रोड लोकांनी ब्लॉक करता म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो ऑफिशियली एकटोय हांगा तांकां सांगपाक नाशिल्लो विलेजर्सांक. एकट्याय मनशान इन्फॉर्मेशन दिलें ना वेदर चॉपर गेला किंवा हेलिकॉप्टर गेला. जे कितें गेला म्हणटा पळय ते आमी फोन करत विचारत आसात आनी त्या प्रमाणे म्हण ही सिच्युएशन जालें. DYSP निलेश राणे म्हाका म्हणटा की कलेक्टराक सांगलें म्हण आपल्या जायना आपल्या सांगपाक जाय आशिल्लें. आतां कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेटीचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो हेड कलेक्टर एक फावटी कलेक्टराक सांगलें की यंत्रणा सगळ्याक आज DYSP आपल्या सांगलें ना म्हणटा फाल्यां सब इन्स्पेक्टर सांगलें ना म्हणटलो आनी पर कॉन्स्टेबल आपल्या सांगलें ना म्हणटलो. प्रत्येकाक सांगपाची जबाबदारी लोकांची न्ही. लोक पॅनीक जालात. कलेक्टरान थंय डेप्यूट करपाचो मनीस की सांगपाक की बाबा अशें आसा तुमी वचून हें पॅसिफीक हें करा म्हण स्पेसिफाय करा म्हण थंय वचून सगळ्यांक सांगा म्हण तें कलेक्टराच्या हातूंतल्यान पुलिशेन केल्लो. आनीक म्हागेलें सामकें ऑब्जेक्शन DYSPचेर की आपल्याक फोन केलो ना म्हणटा आपल्या फोन न्ही. फोन हो कलेक्टराक केलो किंवा डेप्टी कलेक्टर आतां आपल्याक खबर आशिल्लें घेतालो. आतां डेप्टी कलेक्टराक खबर आशिल्लें हें स्वप्न आमकां पडटलें. डेप्टी कलेक्टर डिटेल कितें घेतालो हें स्वप्न गांवच्या ह्या सगळ्या बायलांक कोणी सांगपाचें. हाजी जबाबदारी कोण तुमी कोणा धाडलो तें सांग आनी ताणें कितल्या लोकां कडेन उलयलो म्हणटो. हांगा तरी सगळे रस्त्यार रोको करतले तुमी हांगा येतात. 4 भुरगे हे दर्यान बोटीन नुस्तें मारपाक गेल्ले काल ते अजून मेरेन मेळना. तांची नांवां आसात संदीप आरोंदेकर, अनिकेत गोवेकर, बास्तीस फर्नांडीस, चेतन आरोंदेकर. हे ह्या बोटीर आसले. सागर बागी ह्या भुरग्याली ही बोट काल सान कोस्टल बेल्टाक सगळ्या तेंच्यांनी सांगलें पुलीस यंत्रणेन सांगलें सगळे सरकारी यंत्रणेन सांगलें तरीकय तांचो कागदपत्र कांय मेळ्ळें ना. शेवट गांवांत लोक उपाशपोटाचेर तळपणच्या रस्त्यार येयले. रस्त्यार येवन 3 वरांचेर तेणी राष्ट्रीय महामार्ग 66 हाडयलो. ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर DYSP निलेश राणे सगळी पुलीस यंत्रणा येवन त्या लोकांक समजोवपाक लागली. सद्याक झडपीचें इलेक्शन आसल्यान झडपीच्या ज्या इलेक्शनाक रावले काही राजकीय फुडारी ह्या हातूंत भितर येयले आनी हातूंत भितर एक व्हडलो माहोल ह्या वेळार जालो. पूण शेवटाक डेप्युटी कलेक्टर प्रताप नायक गांवकर आणि DYSP निलेश राणे ह्या मोबाक तांणी थंडायलो आनी सांगलें की ते सुखरूप आसा तांकां हाडपाचो यत्न चल्ला आनी आपूण पळयता राष्ट्रीय महामार्ग तुमी सोडा. आनी लोकांनी रिक्वेस्ट करतकीच तांणी नॅशनल हायवे 66 हो मोकळो केलो. गोमंतक TV खातीर सोयरो कुमार. गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदाची वेंचणूक निमण्या वेळार फुडें धुकलिल्ल्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे आनी NSCYचे वांगडी बेजारले.
तांच्यांनी गोंय विद्यापिठा भायर वचून आंदोलन केलें. आमचे जैत निश्चित आशिल्ले पूण 15 मिनटां आदींच वेंचणूक रद्द फुडें धुकल्ली. वेंचणूक फुडें धुकलच्या ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपा खातीर NSUI उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी दिल्या. मंगळारा गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक आशिल्ली, पूण वेंचणुकेक 15 मिनटां आसतना वेंचणूक फुडें धुकल्ली अशी अधिसुचोवणी आयली. ताचे उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे वांगडी तशेंच NSUIचे वांगडी बरेच चाळवले. तांच्यांनी विद्यापिठा भायर येवन आंदोलन केलें. उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्जांची छाननी जाली. तशेंच अर्ज फाटीं घेवपाची प्रक्रिया लेगीत जाली. पूण 15 मिनटां आसतना वेंचणूक रद्द केल्ल्यान बोवाळ पडलो. गोंय विद्यापिठान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयांत वचून आव्हान दितले अशी शिटकावणी NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन दिल्या. तेच म्हणटा समज ते पोस्टपोन म्हणटा तो देर शूड बी अ डेट. दीस शो की हॅपहेझर्डली हांकां अर्जंटली विदीन 2 मिनिट्स तांकां लेटर टायप करून पोस्ट करपाक लायला कोण तरी. कित्याक सप्टेंबरान शेड्यूल आयला आनी केन्ना इलेक्शनाचो शेड्यूल येता न्हू दॅट कॅनॉट बी एफेक्टेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. Elections are not affected by code of conduct. These elections has been declared before ZP elections were declared. कळ्ळें न्हू. सो कोड ऑफ कंडक्ट खंयच एका इंटरकनेक्शन ना. कोड ऑफ कंडक्ट इज बिकॉज ऑफ ZP इलेक्शन. हेजे आनी तेजें कांयच अंतर ना. दीस शोज की हेंच्यांनी डेट बरोवंक ना जाल्यार हांकां कोणे तरी सांगलां इमिजिएटली आमचे कडेन नंबर ना इमिजिएटली पोस्टपोन कर म्हणून. कोणाचेर दुबाव आसा? दुबाव भारतीय जनता पार्टीचो दुबाव हा. डायरेक्ट CM इज इन्वॉल्ड इन दीस. CM तो डायरेक्ट जो रायट आहे ना लेफ्ट आहे ना सगळं आहा ते सगळे इन्वॉल्ड आहे. तुम्ही कोर्टान वयतले म्हणला फाल्यां आमी कोर्टान पेटिशन फायल करतले. कितें म्हण फायल करतले की हे जाता ते इमिजिएटली 1-2 दिसांनी इलेक्शन करात म्हणून. बिकॉज दे आर बायींग टायम. वाय दे आर बायींग टायम? हेंचे कडेन UFR ना. हांकां UFR धमकून हांकां ब्रायबिंग करून किडनॅप करून हांकां UFR आपले वाटेन व्हरूंक जाय म्हणून हे दे आर बायींग टायम. वील नॉट मेक दॅट हॅपन. आमी फाल्यां PR घालतले विदीन 2 दिसांनी इलेक्शन करूंक जाय म्हणून. तुम्ही म्हणला कितें धमक्यो घालता आनी हें करता म्हणून तुम्ही एलिगेशन केला पळय तें धमक्यो घालता किडनॅपी करूंक शकता. जाला इन्सिडेंट जाला कोणाकडे अशें इन्सिडेंट जाला. काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांक फोन येताले. काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांच्या घरा पावला लोक हे. पुणी ते भुरगे कन्विन्स जावंक ना. पूण ते भुरगे आपले स्टँडार रावले आनी भिवंक ना म्हणून हेंचे फूल हाल्ले हेंची तकली. हांकां पयलीं गोंयांत जाला की स्टुडंट्स आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ दीस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे नो वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग. पयलीं कितें जातालें पयलीं धमकयताले भुरगे भियेताले. आतां भुरगे ठामपणान डिसिजन घेतला दे वॉन्ट टू स्टँड विथ NSUI गोवा. दे वॉन्ट टू स्टँड विथ काँग्रेस पार्टी म्हणून तांकां कळ्ळें. दॅट इज वाय दे वॉन्ट टू बाय टायम. दॅट इज वाय हॅपहेझर्डली दे हॅव रिमूव्ड दिस नोटिफिकेशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणातल्या 13 आरोपींक मडगावच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. गँगवॉर प्रकरणातल्या 13 जाणांनी जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मंगळारा हे विशीं सुनावणी जाली. फाटल्या 12 ऑगस्टाक कोलवा मुंगूल वाठारांत कोयतो, दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो जाल्लो. 13 जणांचे ॲप्लिकेशन फायल केले. आउट ऑफ दॅट 2 ॲप्लिकेशन फायल बाय मी. one is that Rahul Talwar and the second one is Akshay Talwar, and court has granted them conditional bail with a bond of ₹50,000 with 2 sureties for each. आणि बाकीच्या आशिल्ले ते आनी 11 जाणांनी बेल फायल. 11 जाणांक सेम कंडिशनान दिला. पण ते कंडिशन आय एम नॉट अवेअर नाव. ओनली आफ्टर द ऑर्डर इज रेडी I can tell you the exact condition, what are the conditions. टोटल 13 जाणांक बेल. टोटल 13 जाणांक बेल मेळ्ळी. आणि तांची कोणी फायल केल्ली? त्यांची स्पेन्सल व्हेहिकल्सान 11 बेल फायल केली. ऑन सेम कंडिशन. एव्हरीबडी हॅज बीन रिलीज ऑन द सेम कंडिशन. Colleague of Advocate Spencer Vegas, my colleague Chelsea Masarek. This is with regards to that incident named as the Mongol gang attack by the media, which happened on 12th of August 2025. And subsequently a charge sheet was filed on the 8th of November before the Honorable JMFC and is waiting for committal. We have filed for bails for around 12 accused, and today the Honorable Sessions Judge has granted them the bails. The conditions for the bails will be uploaded by the Honorable Court at around 2:30. 12 ऑगस्टाक जाल्ल्या मुंगूल गँग वॉर भितर 13 एक्युजांनी बेलीक एप्लाय केल्ले. तांची आज ऑर्डर आशिल्ली. मडगांव सेशन कोर्टाचे जज राम प्रभदेसाय हांणी ही ऑर्डर आज दिली. तातूंत भितर तांणी तांकां कंडिशनल बेल दिल्ली आसा. अजून पर्यंत कंडिशनां कितें आसा ताजी ऑर्डर आयली ना.
आरोपीच्या वतीन मुख्य काम पहिले ते 11 आरोपी रिप्रेझेंट करतालो. ॲडव्होकेट स्पेन्सर वेगस, त्याचबरोबर निर्मला पेस आणि ताचे ज्युनियर. जाल्यार बाकीचे 2 आरोप्यांक ॲडव्होकेट विवेक नायक हांणी रिप्रेझेंट केले आनी सद्याक तांकां बेल ग्रांट जाल्ली आसा. 12 ऑगस्टाक सकाळीं फुडें फातोड्डेर म्हणजे हे गँगवॉर मुंगूल हांगा जाल्ले. तातूंत भितर 3 जाणां गंभीर रित्या जखमी केल्ले आनी ताका लागून पुलिसांनी हांकां अटक केल्ली. पुलिसांनी जवळ जवळ 25 ते 26 जाणांक अटक केली. जाल्यार 3 जाण जे फरार आशिल्ले ते फाटले 2 म्हयन्यां पयलीं हे पुलिसांक सरेंडर जाल्ले आनी आतां तातूंतले 28 जाणांचेर हे आरोपपत्र दवरिल्लें आसा. 640 पानांचे सुमार आरोपपत्र आनी 80 विटनस आसात. जाल्यार सद्याक न्यूज येता ती म्हणजे 13 जाणांक हातूंतल्या बेल ग्रांट जाल्ली आसा. गोंधळ खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गवळकर. करंजळेच्या मॉडेल्स कन्स्ट्रक्शनाचो धनी पीटर वाझ हाच्या घरा सयत कार्यालयाचेर ईडीन धाड घाली. मंगळारा सकाळी सावन ताच्या घर कार्यालयाची तशेंच घराची झडटी सुरू आशिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणा वयल्यान ईडीन ही कारवाय केल्या. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या. भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता अशें समाज वावुरप्यांचें म्हणणें. भाजप सरकारा खाला राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या, समाजात फूट दिसून येता अशे आरोप तांच्यांनी केल्या. मजगतीं जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रस्न समाज वावुरप्यांनी केला. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या. भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक आपल्या पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता, मात राज्यांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. प्रशासन पर्यावरणाचें संरक्षण करपाक भाजप पुराय अपेशी थारला असो आरोप कांय समाज वावुरप्यांनी केला. भाजपाच्या राजवटींत जमनीचेर अतिक्रमण, गुन्यांवांनी वाड, कोयराची गैरवेवस्था तशेंच समाजात फूट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें. भ्रष्टाचारा विशीं हुस्को उक्तायतना येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रस्न लेगीत समाज वावुरप्यांनी केला. गोंयकारांनी आपलें मत चिंतून दिवचें अशें तांचें म्हणणें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. हे आमचें गोंय भांगराचें गोंय. महाभारता पर्यंत singing glories of Goa as Govapuri, land of cows and gopis. पूण आयज जे राज चलता गोंयांत ताचे ताणें सारकें निसंडण करून उडयलां. थंय रेप्स वाडल्यो, गुंडा राज वाडला, किडनॅपिंग वाडलां, वयता थंय गार्बेज भरल्या, लॉ अँड ऑर्डर सारकी कोलॅप्स जाल्या. 25 लोकांक आय कॉल इट हॉमिसायड, ती लासून मेल्यात, तांकां लासून मारल्यात आमच्या सरकारान. सरकार जाणा सगळें चलता तें सारकें ना, पूण सरकारान उपाय घेवंक ना ते जाग्यार घालपाक. तर असली परिस्थिती आनी तितलेंच न्हय, आमी जाणा आर्नाब The Republic, a channelaचो मनीस, was always singing glories of this government, has come down heavily on the government of Goa. He says the most corrupt state of India. इतले जाला आसतना हे जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात नीज गोंयकार आसा, सिन्सियर गोंयकार आसा, जेन्युइन गोंयकार आसा, ताणें तांकां मत घालचें वो ना ते 100 फावटी चिंतचें. आमी कोणाक मत घाल तें आमी कांय सांगिना, पूण असल्या मनशांक असल्या सरकाराक मत घालचें वो ना तें तांणी चिंतचें. जेन्ना इलेक्शनां जाता तेदे वेळार आमी सगळे विस्कटलेले आसता आनी तेजो फायदो राजकारणी घेता. आनी अशें धर्मा खातीर जे काम करता तो मनीस गोंयकारपणा खातीर आनी गोंय सारवार जावचें म्हणून आयज ताणें म्हटलें त्या प्रमाण आयज जगभर आमची बदनामी जाल्या आमी करप्ट सरकार म्हणून. लॉ अँड ऑर्डर 100% कॉलेज जाला हे सगळो सांगता. इल्लो धाकटो भुरगो धरून जाणटो मेरेन सांगता
ह्या पद्दतीचे सरकार आयज मेरेन आमी केन्ना पळोवना म्हणून. सो हांव सगळ्याचेर उलयना, हांव एका गजालीचेर उलयता, ते म्हणल्यार आयज गोंयांत जाला ते गुंडाराज. फक्त गुंडा आमचा रामा काणकोणकाराक भर दिसा मारता आणि लॉ अँड ऑर्डर कांयच करिना. म्हणजे जो कोण गोंया खातीर उलयता तेका मारून उडोवप किंवा तेका काबार करप हो एकमेव अजेंडा घेवन हें सरकार करता. सो आमी तुमकां कोणाक मत मारायला सांगिना, पूण गोंयकारांनी लक्षांत दवरा, ही गोंयच्या अस्तित्वा खातीर ही सेमी फायनल जाता. हे झेडपी इलेक्शन इज अ सेमी फायनल आमच्या अस्तित्वा खातीर. आणि आयज जर आमी सेमी फायनलीक हारले, आमी 27च्या फायनलीक पावचे ना आणि गोंय काबार जातलें. तुमच्याकूच वोट मार म्हणून मेळूना, पूण तुमकां एक फ्लॅशबॅक करून दिता. हे आमच्या गोंयचे जे दायज, गोंयची जमीन पळय आसा, ही आयज इतली निसंटन करून उडयल्या, इतली विकून काडल्या. द रेशियो ऑफ अ लँड दॅट हॅज बीन सोल्ड टू आउटसायडर्स म्हणनाका इनसायडर्स इज टोटली सारकी पिकार पावल्या. इट हॅज रीच द एपिकल पॉयंट. जमीन आनी गोंया उरोवंक ना, कसलोय प्रोजेक्ट फकत गोंयान हाडप. स्टेट्स लायक जावं राजस्थान, महाराष्ट्र, UP हांगा इतल्यो वचना. सो जमनीचो जो वापर जाता तो रेशियो वायज जावपाक जाय. सो दॅट मीन्स वी द सिटीजन सिव्हिलियन्स जे आमी जमनीचो मान दिवन चोरी करनासतना रावले, आनी आतां येवन ज्या भायल्या लोकांनी येवन कोमदाजीची जमीन, सरकाराची जमीन चोरून वयल्या, तांकां तुमी लिगलायज करतात. दॅट मीन्स वी गोवन्स हॅज बिकम इडियट्स काय अशेंच म्हाका वाटता. येता हे निवडणुकेक तुमी मतां घालपाची. आमी परत सांगना तुमच्याकूच घाल, पूण मतां डिवायड जावपाक दिनाकात, जाल्यारूच आमचे कितें थोडे उरलाचे उरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंय साक्षरतेच्या मळार देशात पहिल्या क्रमांकाचेर पावला. गोंयचो साक्षरता दर सध्या 99.72% आसा. 2023 ते 2024 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. पुराय देशात साक्षरतेच्या मळार गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर पावला. 2023 ते 24 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो, मात सध्या तो 99.72%चेर पाविल्ल्यान साक्षरतेच्या बाबतींत गोंयान देशात पयलें स्थान मेळयलां. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 2022 ते 27 ह्या काळात पुराय देशात निरक्षर लोकांमदीं साक्षरताय वाडोवपा खातीर सगळ्या राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशात न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे खाला 15 आनी 15 वर्सां वयर जाणी शिक्षण घेवना तांकां साक्षर करतात. खंयचेय राज्य वा केंद्र शासीत प्रदेश पुराय साक्षर म्हूण जाहीर करतले जाल्यार 95% वा ताचे परस चड साक्षरता दर मेळप गरजेचें आसा. ते प्रमाण आतां मेरेन गोंय, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, लडाख आनी त्रिपुरा ह्या राज्यांनी पुराय साक्षरताय मेळयल्या, अशें केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी आपल्या जापेंत म्हणिल्ल्याचें कळटा. साक्षरतेंत फुडें आशिल्लीं राज्यां: गोंय 99.72%, हिमाचल प्रदेश 99.30%, मिझोराम 98.20% आनी लडाख 97%. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्कोच्या भाजयेच्या मार्केटात रस्त्याचेर विक्रेत्यांनी केल्ले अतिक्रमण पालिकेन काडून उडयलें. दुकानाच्या मुखार धवी लायन मारून दिली. तांच्यो भाजयेच्यो ट्रे धव्या लायनी भितर दवरपाचे निर्देश दिले. तशेंच पालिकेन घाल्ले नेम मोडले जाल्यार संबंदीत विक्रेत्यांचेर खर कारवाय जातली, असो इशारो मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिलो. मंगळारा भाजयेच्या मार्केटाची पळोवणी केले उपरांत नगराध्यक्ष उलयलो.
तुमकां तुमच्या दोळ्यान तुम्ही पळयता, आमी आपयता तुमकां, तुमी हे व्हिडिओ काडटा, तुमी टीव्हीर घालता, हां. पूण आमी थकले येवन सांगून कळ्ळें न्हू. सगळेच धंदे करपाचे. आमी तांकां सांगलां धंद्याच्या आमी आड येना, पूण शिस्त दवरा. तुमी रावता अशें ते लोकांक तुमच्याच फुड्यान एकट्या लोकांक म्हटलें पळय तुमी आतां केलें पूण हें सुदारना म्हणून. कित्याक सुदारपा न्हय हे. हांव चडशे हे आवटसायडर गोंयचे भायले लोक आहे पयलींसून आसा. आमकां प्रॉब्लम कांय ना म्हणटा हांव. कळ्ळें तुका. धंदो करा पूण मर्यादीन करा. अरे हाडटा 4-4, 5 ट्रे जागो उरता, हेचो 2 फुटाचो जागो उरता, चलतले कसं. आतां आमी येयले ते प्लास्टीक लायता, प्लास्टीक लावन सगळें घाण करून उडयलें. ते प्लास्टीक आमी सगळें कट केलें. आमी ताका लास्ट म्हणलें प्लास्टीक लावप ना म्हटलेलें. पावसान एक लायता ओके बाबा पावस पडटा म्हणून लायता म्हणून, पूण एवरी टायम लायता. पावसान मागीर म्हणटलें वत लागता म्हणून. मागीर हेंचें कशें हेंकां न्ही हें ना, नो एंडींग ना तांकां. आतां स्ट्रिक्टली आमी प्लास्टीक पिनलेलें आहा आनी सांगलां प्लास्टीक खंयच आसचें ना म्हणून. प्लास्टीक आनी तांकां आमी सांगलेलें तुका 2 ट्रे दवर म्हणून, पूण सुदारपाचें नांव काडना. तेंच्यांनी आमकां मागणी घालली आमकां हांगा टॉयलेट ना. टॉयलेटें काम चालू आहा फाटल्यान पळय हेंच्या फाटल्यान चालू आहा. हां म्हटल्यार जेन्ना आमी हांकां सगळे सोय दिता हे कायदो हेचे. SIR अंतर्गत आता मेरेन 10,84,000 मतदारांची नावां नोंद आसात. तशेंच 1,42,000 मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळ्यात अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिली. ह्या प्रक्रिये वेळार 72,000 मतदार स्थलांतरीत जाल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 25,000 मतदार मरण पाविल्ल्याची माहिती तांणी दिली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन